दिव्यवाणी 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 मग येऊन हप्त्यांत आम्ही असां जेजूच्या कष्टा मरणाचो हप्तो जेजूच्या जिवंतपणाच्या परबेचो हप्तो आम्ही आज आचरण करताना ह्याच्या प्राजित काळाची आमच्या निमाणी कुर्सवाट भक्तीन ह्या नवनाच्या वेळार आमी हांगासर करया उबी रावया सगळीं आनी हे गीत आमी गावया. देवा दया काकुळतीच्या बोगूस बापा मोगाच्या बापूय मोनोम आडवो नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ही जेजू हांव काकुळत मागता दितोलोय म्हण पात येता सिरमोची पात कांव कांटळता आयच्यान ती सकट सणटा. ह्या पयनार तुवें सोंसले कश्ट आनी दूख दोनीनी हाडूंक आमकां कृपा दी. कितले कश्ट तुका मेळ्ळ्यार जेजू तुज्या दुस्मनांक तुवें शिक्षा दिवंक ना बगर तांकां बक्षिल्लें तेच परी आयच्या दिसा तिस सोंसणीकाय हांवें घेवन म्हज्या दुस्मना समोर कर्ण पातकसोक बरो उणो करूंक म्हाका हे कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणा वरवीं फावो कर. आमेन. रोडोंग मेळया आमी समेस्त आपली मोरी आमकां पळयता हिरड्या तिच्या सांगाता जेजू कुर्सार उमकोळता. पयलींच ते साव जेजूक मरणाचें फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजू सगळी रात लोकांनी तुजे विशीं वायट चिंतून तुका सवालां घालून तुका मारन आनी निमाणें तुज्या माथ्यार कांट्याचो मुकूळ दवरलो. बरेपण केल्ल्या तुका इनाम जावन मरणाची शिक्षा दिली. जेजू आमी तुज्या नांवान बरेपण करतना जायतें वायट आयकूंक मेळटाना असल्या मनशां समोर करून तांकां बगसूंक आमकां कृपा दी. सुमया काकूट आमचे कर सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दुसरेंच ते साव जेजूच्या खांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजू तुज्या खांदार बरादी कुरीस दवरतात. तुका वावोंक तो जड तरी आमच्या पदका खातीर तूं धैर्यान त्या कुर्साक कान मारताय. आमच्या मसर आनी स्वार्थी चिंतना वरवीं पेल्या कुस्टून तांच्या कुर्साचें वजें चड केलां ह्या खातीर आमकां बोगसाणें दी म्हण आमी मागता. सोम्या काकूट आमचे घर सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. तिसरे साव जेजू पयले पोवटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजू तूं सर्व शक्तिवंतांनी सर्व परजां सोराय जाल्यार तूं आज पडलाय. निश्ठूर शिपाय तूं पडतना तुजी केळकुळां करतात तुका आसतात. जेजू आमची भाव भयणी बरीं जाताना आमकां सोंसना असले परिस्थितीन तुजी देख घेवन तांकां बरें करूंक आमकां आदार दी. सुमया काकूट आमची कर सुमया काकूट आमची सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. चवथेंच ते साव जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजू तुजी आवय तुज्या कश्टा मरणा वरवीं तुजो हात सोडिना. तुज्या मिसावांत ती संपूर्ण वांटिली जाता आनी तुका धैर्य दिता. जेजू आमच्या भाव भयणीचे कश्ट ह्या दिसांनी चड जावंक पावल्यात कारण आमी तांचे विशांत चिंतचें सोडून सोडलां. आज तावन मरये परी आमच्या भाव भयणीच्या कश्टांत वांटली जावंक आमकां कृपा दी. सुमया काकूट आमचे घर सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर.
25 ते 6 सिरेन सुसीम हांव जेजू क्रिस्त वोवंक मोग करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव येसू मियां जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सोर विंचडलाय सगळो संवसार. जेजू जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक खुशी व्हरता तो आपलो कुरी सुकोवन घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी म्हूण तुवें शिकयलां. आज आमी तुजो कुरीस वोवच्या बदलाक संवसारी वस्तू फाटल्यान धांवल्या आनी दुर्बळ्यांचो तिरस्कार केला. ही जिणी बदलूंक आमकां तूं कुमाव कर. सुम्या काकूळ आमचे कर. सुमिया काकुळतम सदी माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. सवेस्ते साव जेजू वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुजता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सोर विंचडलाय सगळो संवसार. जेजू निष्ठूर शिपायांच्या मारान आनी लोकांच्या दगदणे वरवीं तुजें मुखामळार रगतान भरलां. कोणी तुजें मुखामळ पुसूंक येवंक ना, पूण ही एक मात स्त्री तुजें मुखामळ पुसता ताचो प्रतिफळ तूं तिका दिताय. जेजू हेरांच्या कश्टांत वांठेली जाताना वेरोनिका परी बरो फळ सोडूंक आमी सकताव म्हणलें आज आमकां समजुशें करी. सुम्या काकूळ आमचे करी. सुमिया काकुळतमची सदी माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 27 ते 6 जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सोर विंचडलाय सगळो संवसार. जेजू तुका कुरीस जड जालो तरी तुवें तो सोडूंक नाय. सर्वांक बाचावी सोड दिवंक जाय म्हणल्या इराद्यान तूं उठोवन चलताय. जेजू आमच्या वायट साले वरवीं आमी परत परत तुजे दुस्मान जाता. हे सर्व वायटाचे संदर्भ सुकोवंक आनी तुजे इश्ट जावंक आमकां प्रेरण दी. सुम्या काकूळ आमचे करी. सुमिया काकुळतम सदी माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. सदे माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 28 ते 6 जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक जेजू बुजयता. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सोर विंचडलाय सगळो संवसार. जेजू तुजो फाटलाव करून थोड्यो स्त्रियो आयल्यो. तांकां तुजें कश्ट समजलें देखून तीं रडलीं आनी तुवें तांकां बुजयलें. आज कुटुंबांत शेजारा आनी परिसरांत जायतो लोक पिडेंत आनी कश्टांत आसा. बुजवणेच्या उतरांक तीं राखून आसात. जेजू आमच्या सतनितीच्या आनी मनशापणाच्या उतरां मारिफात तांकां बुजोवंक तूं आमकां सकत दी. सुम्या काकूळ आमची कर. सुमिया काकुळतमची सदी माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 29 ते 6 जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सोर विंचडलाय सगळो संवसार. जेजू कुर्साचें वसन तुका जड जालां. तुजे कुडींत आतां बाळना हर एका पडण्यान सयत आसा म्हूण दाखोवच्याक तूं उठताय. जेजू आमचे जिणयेंत सोलवणी मेळटना दैर सांडिनाशें उठून तुजे मिसांव मुखारसून व्हरूंक आमकां बाळ दी. सुम्या काकूळ आमचे घरी. सुमिया काकुळतम सदी माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 22 ते 6 जेजूचे आंग वस्तूर काण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सोर विंचडलाय सगळो संवसार. जेजू कालवार पर्वतार तूं आतां पावलाय. तुजे कश्ट अखेर जावंक नात. तुजें आंग वस्तूर वण काडटना तुका कितलें दूख भोगलें जावंक पुरो. आमचें तशें हेरांचे कुडीक मान दिवंक कूड बर्ण वस्तू न्हेसोवंक आमकां शिकय. सुम्या काकूळ आमची करी. सुमिया काकुळतमची सदी माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 11 ते 6 जेजू कुर्सार खेळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सोर विंचडलाय सगळो संवसार. जेजू मनशा कुळाच्या बाचावे खातीर तुजें स्वतंत्र तुवें बापाक आनी आमकां ओपून दिलें. अशें तुजी कुडूस आमचे पासो समर्पिली. हर एक घडी हांवें म्हजेच विशीं चिंतून बसचें प्रास. हेरां खातीर हांवें वावरूंक हेरांच्या बरेपणाक म्हाकाच हांवें समर्पूंक दिवंक म्हाका शिकय.
सुम्या काकूळ तामचे कर सुमिया काकूळ तामचे सदैव माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर 12 मेस्ते सावन जेजू कुर्सार प्राण करता आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता सुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन क्रुसार विंचडलाय सगळो संवसार जेजू तुवें तुका द्वेषितल्यान सोयी मोग केलो आनी तुजो जीव सर्वां पासत भेटोवन दिलोय हो कुर्सा बक्षण असो वो खऱ्या बक्षण असो आनी त्याग असो मोग हाचे प्रासवर तो मोग दुसरो ना जेजू आमच्या दुस्माना असो हे रितीन मोग करूंक आनी गरज पडल्यार जीव पर्यंत दिवंक आमी तयार अशें कर सुमिया काकूळ तामचे कर सुमिया काकूळ तामचे सदैव माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर 13 वेस्ते सावन जेजूची रीत जीव कोड मरयेच्या उस्क्या दितात आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता सुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन क्रुसार विंचडलाय सगळो संवसार जेजू तूं मनशाक असो सडवणदार जावन मेलोय तुजे विरोधी संतोषपरी जाले उपरांत तांकां कितेंच करूंक जालें ना पूण जेजू तुवें आपलो शेवट जोडलो तुजे मायेक मरयेक कठीण दूख भोगली तरी सर्व संगती सुस्निकायेन आमचे खातीर ती सोंसता मरये परी आमच्या जिणेंत हर एक दीस कश्ट सुसून सुस्निकायेन ते स्विकार करूंक आमकां करपा दी सुमिया काकूळ तामचे कर सुमिया काकूळ तामचे सदैव माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर 14 वेस्ते सावन जेजूची कोडणी केपितात आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता सुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन क्रुसार विंचडलाय सगळो संवसार जेजू सक्कडी संपल्या उपरांत तुजी कोडणी केपेली दुस्मानांनी चिंतलें तूं नास जालोय म्हण पूण तशें जालें ना तुज्या जिवानपणा मुखांतर तुजी खरी वळख संवसारा परगड जाली जेजू आमच्या जिणेंत स्वताच्यो नितीच्यो संगती लिपोवन दवरिनासतना तुका साक्ष दिवंक आमकां शिकय सुमिया काकूळ तामचे कर सुमिया काकूळ तामचे सदैव माये मागता उपकार कनसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर पेटय माये जळत्या उजान काळीज तारो काच्या मोगान हांवें ताका मानवोंच्या क्रिस्त आमचे बसोत कालतो जालो क्रुसाच्या मरणा पर्यंत प्रार्थुया जिवंत जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडूनदारा तुजी कसर नियाळ आमचे जिणेचो मोठ्यान नियाळ करूंक हे कुर्सा वाटे मुखांतर तुवें आमकां अवकाश दिलोय जेजू आयच्या दिसा आनी मोकळे जिणेन तुजी खुशी समजून पेल्या थंय करो हुस्को दाखोवन तांचो मोग करूंक आमकां शिकय पेल्या बक्षूंचें आनी बक्षाणें जोड घेवचें उदार काळीस आमचे ते रस म्हूण आमी मागता तुजी येताने राज वर्सलयता ही ससनाच्या ससनाक आमेन पाप सैबरच्या इरद्या बसोत मागया सर्व भक्तिकांनी बावर्त्यांनी पातक वळखून पदकाची दूख धरून बक्षाणें मागोवन कुमसाराच्या सक्रामेता मुखांतर देवालाकचें बक्षाणें जोन जिणी परिवर्तन करच्या दिशेन आमी अपसेपाच्या इरद्या बसोत विशेश करून मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमक्षेता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरये कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैव फॉल चेंजीस जो भगिवंती मरये देवाचे माय मोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या वर्णाचे कळीन आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन दिनवाशी काळजा उपकार मागता जिणयेंत आमच्या तुज्या वेचीत देण्यात सोम्या कितें पाटी आमी दी तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय
राखलाय सेवेन तुझ्या कर्जा मोनान आमकां तुवें एकवटायलाय कृपान क्रिस्त जेजूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडटाव सोमिया दिनवाशी काळजात उपकार मानता जिणयेंत आमच्या तुज्या वेळची देण्यान सोमिया कितें पाटी आमी दी एमिसेचें बलिदान सांजूद आमारी पलबलेल्या बरेपणा गिरगां सनबडयता एंट्री डिसूज आनी कुटुंबाचो तेरेसा वाडो लविना अलिका फेर्नांडीस पलाडका अल्विया डिसोसा किन्नीगुडी अर्गानी ते बसूत मिस बेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन सदव कातार घरचाल मजात में बसूत मिस बेटयता विक्टर पत्रावो मदर तेरेसा वाडो तशेंच देवादीन अलेक्स आनी मगदलीन पिंटो जात में बसूत मिस बेटयता विक्टर पत्रावो मदर तेरेसा वाडो ह्या सर्वीर बसूत मागे आमी समेस्त बसोत विशेष करून आमी मागया मग अशा भवना भयणीनो भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसांव भाग्यवंत हप्त्याच्या ह्या मंगळाराच्या दिसा सांजुदाक समर्पिल्ल्या ह्या पुंथळाक तुमकां मोग असो स्वागत मागता ह्या नव्यानाच्या मिसाक व्हडा संख्यान तुमी हांगासर आयल्यात सांजुदा मुखांतर देवाची भरपूर आशिर्वादां जेजूची बेसावां भलायकी सोडून घेवच्याक ह्या दिशेन तुमकां मोग असो स्वागत मागता माध्यम मुखांतरी एमिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर भक्तिकांक आमी स्वागत म्हणटा तुमचे खातीर तशेंच परगांवांत आसात त्या आमच्या भाव भयणी खातीर विशेष करून ह्या नव्यानाच्या वेळार मागतल्या आज आमी प्रतिरितीन मागता कश्टां अनवरां सांपडलेल्या सर्व युवासणां प्रतिरितीन काम नासतना कश्ट दिल्या सैरीक नासतना कश्ट दिल्या विविध समस्यांक बळी जाल्ल्या सर्व युवासणां खातीर तांच्या बऱ्या फुडाऱ्या खातीर विशेष करून मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेजसमारा आमच्या घरांत आसच्या सर्व युवासणां खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपट तुमचे सवे आसो मोगळ भाव भयणीनो देवाच्या आशिर्वादांनी बरोल्लो बरो दीस तुमकां मागता आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर उपकारी मनान देवाक अर्गां दिवच्याक ह्या पवित्र जाग्या पुणशेताक आमी आयल्या देवा केल्लें बरेंपण नियाळणं देवाक अर्गां दिता आसतना आमच्या जिवितांत आमचे ते सवासात आमचे गरजो आसात ह्या पुणशेताचो शारथी सांजू तादेव आशा संडिल्ल्यांक बरो वसो दिवचो तसलो एक सांतो जावन आसा आनी तो आमचे खातीर जेजू लागीं बापा लागीं विनंती करता आनी आमचें मागणें तो आयकता आनी आमच्या खातीर आमकां कितें जाय बापा हांव तो जोड दिता हो आमचो पुरवसो जावन आसा तसो शारथी सांजोता देव आमचो मेस्ता पासो तूं विनंती करन देवाचे आशिर्वाद आमकां जोड दिव म्हूण मागया भगवंत हप्त्यांत आमी आसांव जेजूचे कश्ट जेजूचे कुर्सार वळवळे ताचें मरण हें सकट आमी नियाळटा आसतना चड आनी चड देवाच्या मोगान जियोंक तशेंच आमचें जिवीत देवाक मानवच्या परी जियोंक देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागून घेवया ह्या पवित्र रितींत पावते बरी वांटो घेवच्या खातीर देवाच्या कुशेक आड वचून आमच्या उतरांनी आमच्या चिंतनांनी आमच्या करण्यांनी आमी आदरलेल्या सर पातकांचो आमी उडास काडया देवा लागचें बक्षणे मागून घेवया आमच्या पदकाची दुखत सांगात आमी म्हणया हांव पदकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भगवंत सदां संकार मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर सरीसपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Sophia
काकृत कर सोमिया काकृत कर Krista काकृत कर Krista काकृत कर सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत प्रार्थूया हे घडी परमानपणी आमच्या गरजा पासत ते पासत ह्या घडी आमी मागया सर पदवीधर ससनाच्या देवा जेजूच्या कष्ट मरणाचो संभ्रम फावो त्या मनान करून तुझ्या भक्षण आमी जडून पावो त्या आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवो चलयता ससनाच्या ससना इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप द्विपानो मुझे आयकून घेया पयसिल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया हांव जल्मोवच्या आदीं सरेस्परान म्हाका आपयलो म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो ताणें म्हजें तोंड दारीच्या तालवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो ताणें म्हाका पाजलेल्या भाना सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान म्हाका लिपोवन दवरलो ताणें म्हाका म्हळें इज्रायेला तूं म्हजो सेवक तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो पूण हांवें म्हळें हांव निरपळी वावुरलो हांवें म्हजी सखत बेश्टीस आनी व्यर्थ करशिली तरी म्हजो न्याय सरेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातान म्हजें इनाम पूण आतां सरेस्पर उलयला जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक इज्रायेल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशवांत आकारलो सरेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ ताणें म्हळें फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इज्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना म्हजी चडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो देवाचें उतार हें मुझे तोंड तुजी सडवण परगटलें सोम्या मुझे तोंड तुजी सडवण परगटलें मुझे तोंड तुजी सडवण परगटलें सोम्या मुझे तोंड तुजी सडवण परगटलें सर्वेस्परा तुजो आसरो हांवें घेतला म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका तूं न्याय नितीचो मनसिबेदार देखून म्हाका सोडोवन बचाव कर म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हाका तारण कर मुझे तोंड तुजी सडवण परगटलें सोम्या मुझे तोंड तुजी सडवण परगटलें जा तूं सर्वेस्परा म्हजें खडप मुझे भद्रतेचो आसरो जा तूं म्हजें जीव वाटावचें कोटें कित्याक तूं एकलोच म्हजें खडप आनी म्हजें कटें न्हयवे देवा म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार मुझे तोंड तुजी सडवण परगटलें सोम्या मुझे तोंड तुजी सडवण परगटलें मुझे तोंड तुजी सडवण परगटलें सोम्या
म्हजें तोंड तुजी चडवण परगटलें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. नमन तुका आमच्या राया, तूं काल जालोय बापा. बोळे शेळये परी तुका वेलो कुर्सार जोडच्या. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. भगवंत जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोनिया. इतले सांगून जेजून आपल्या आपणा भितरच कळवळोन म्हणे, सदस हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलो सू एकलो म्हाका विस्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशांत जेजून अशें म्हळें म्हणून कळनासतना सीस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या सिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगा असो ताचे बगलेकच तेंकून बसलोलो. कोणा विशांत तूं अशें उलयलो म्हूण विचार म्हणून सिमोन पेद्रून ताका आत भाशेन म्हळें. देखून त्या सिसान आपली तकली जेजूच्या अर्द्या कुशीन बागवून, सोम्या तूं कोण म्हूण विचारलें. सका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां, तो सुतो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कोरेसाच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तो जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीन कर. ताणें कित्या पासून अशें म्हळें म्हूण जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसलेली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे, वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जायचें म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायसन गेलो. तवळ रात जाल्ली. जुदास भायसन गेल्या उपरांत जेजून म्हणें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे समेत देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, वेगीच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनी थोडेच वेळ हांव तुमच्या संगात आसां. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण हांवें सुदैवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां, हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमोन पेद्रून ताचे लागीं म्हळें, सोम्या तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, कित्याक? कित्याक सोम्या? आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासून जीव दिवंक हांव तयार आसां. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासून तूं जीव दिवंक तयार आसा मो? सतत हांव तुका सांगता, कोंब्यान सात घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो, जुवांवची सुवार्ता आमी आयकली. ही परवा आमी शुक्रारा दिसा पासांवाच्या वेळार आयकतले. पूण जेजूची सुवार्ता तातूंत एक संगत आमी आज नियाळोवंक जाय. जेजून आपणाक गतान पराधीन करतलो त्या एका सिसा विशांत ताणें उलयलें, पूण उरल्यांक समजोंक ना.
जुदासा काही समजलें जायचें पूण उरले 11 जाणां समजूंक ना जेजूच्या बगलेक बसोन आशिल्लो जुवांव जेजूच्या मोगाचो सीस ताचे लागीं पेद्रोन आद भाशेन विचारलें तो कोण म्हणून सांग विचार ताचे लागीं आनी जुवांवन ताची तकली जेजूच्या कांदार दवरून लो विचारलें कोण सोम्या तो आनी जेजू कितें म्हणलो हांव पळय वायनांत उंडो बुडोवन कोणाक दिता तोच मनीस तो आनी जेजून वायनांत उंडो बुडयलो आनी जुदासाक दिलो आनी जुदास कितें करता देवाचे उतर थंयसर कितें म्हणटा तो उंडो केल्लोच ताचे भितर कोण रिगलो पळय कितें सैतान रिगलो पळया जेजून त्या उंड्याचेर आनी वायनाचेर आशिर्वाद घालो आनी तो उंडो पवित्र जाल्लो की ना पवित्र जाल्लो की ना तर तो उंडो पवित्र जालो पूण तो उंडो केल्लेच जुदासा भितर सैतान कसो रिगलो कशें रिगलो जेजून तो पवित्र केल्लो उंडो तो पेद्रोक दिलो तो जुआंक दिलो तो आंद्रेक दिलो तो तोमासाक दिलो तो फिलिपाक दिलो तो मातेवाक दिलो सगळ्यांक दिलो सगळ्या थंय पवित्र आत्मो रिगलो पूण एकल्या थंय मात्र सैतान रिगलो देवाचें उतर म्हणटा हांवें सांगचें न्ही तें कित्याक 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 फावो नासतना तो उंडो खाता आनी त्या कालसींतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता कुरिंदकारां बरयल्लें पयलें पत्र 11:27 सुम्याच्या जेवणा वेळी नापसंदाची साल ह्या विशयांत पावलो स्वस्थ रितीन सांगता जो कोण फावो नासतना वो उंडो खाता आनी ह्या कालसींतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता कोणीय तो जावं फावो नासतना तो खाता आनी पियेता जाल्यार देखून याजक मीस पेटयतना तूं म्हणटा आतां हांव सूंक येता ती काल्स आनी तें तुजें मांस आनी रगत हांव सूंक येता तें म्हजेर केस्त अडिना जावं पळया केस्त अडिना जावं पळया तें म्हणून तो स्विकार करता ताच्या बातकाची दुखदन तो स्विकार करता जर तर फावो नासतना वो उंडो खाता कोणी तो जावं दी तो आपली केस्त खाता आनी पियेता उलास देखून सा पावल म्हणटा वो उंडो सेवच्या पयलें हर एक मनीस आपली जडती करूं हांव फावो सांगिना ती जडती करूं उपरांत तो उंडो खावं वाकालसींतलें पियों म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून आमी पळोवंक जाय आमी समजूंक जाय जेजूचें मांस आमी हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सेवतां तें कितें म्हणल्यार आमी समजूंक जाय फकत गोवांचो उंडो न्ही तो गोवांची बाकरी न्ही ती वांगा दिवचो फकत कितेंय हेर वस्त न्ही ती जेजूचें मांस म्हणल्यार आमी स्वस्थ समजूंक जाय ना तर आमचे थंय पवित्र आत्मो न्ही आमचे थंय जेजू न्ही आमचे थंय सैतान रिगतलो आनी आमी शिरापाचे मनीस जातले हांव केस्तीचे मनीस जातले हांव आमी केस्त घातले हांव स्वस्थ म्हणटा देवाचें उदक देखून आमी कुमगार सेवतानाय ताका पवित्रपणी सेवूंक जाय थोड्यांनी कुमगार येवचें हात भिजोवन येवचें बटन काडून अर्दें फुलोवन हात भिजोवन कुमगारा येवचें आनी काण घेवचें आनी सेवचें तो मनीस आपूण खालें सेवता खालें खाता म्हूण चिंतूंकच चिंतिना पदरापेक दिता वा कोणी धर्म मेळून दिता तें खावचें वेचें खालें म्हूण गोत्तू ना परतून हात भिजोवन गेले पाटी खालें सेवलें ते वचून बसोवन सुम्या म्हज्या काळजांत आयलाय किंवा दिंबी घालून खंय तरी अर्गां दिवचें ना थोड्या कडेन आयले कुमगार काण गेले पाटींग गेले बोल्सांतले मोबायल काडले पळयले मॅसेजी कितले आसात म्हूण तर सेवलें कितें तुवें तुज्या काळजा भितर कोण प्रवेश जालो जेजू बिलकूल प्रवेश जावंक ना उडासतोरा थंयसर कशें देव जुदासाक सैतान रिगलो त्याच मोपान तुजेर रिगतलो तो तुका बरें जावन सोडचो ना तो
तुका केस्त ताडून तो मरतलो सैतान उडास्तोरी जै देखून जे कितें आमी फावो आसून सेवंक जाय तें आमी फावो ते बरी आमी सेवंक जाय देखून हांवें हर एक पटी मिसाच्या पयला म्हणचें आसा तुमगे कुमगार सेवताना हांवें सदावत कुमगार जिबेरसो दिवचो आतां कोरोनाच्या काळार मात्र हांवें तो हातार ऑप्शन नासतना दिवचो सोडल्यार नातल्यार कोणीय तो जावं ते जिबेरच कुमगार दिवचो कित्याक ती भक्त जिबेर कुमगार काण घेताना एका रितीची भक्त आसा एका रितीची भिरांत आसा एका रितीचे अवेरनेस आसा आमचे ते आमी जेजूक सेवता म्हणलें देखून आमची जीब आमी भायर घालता आनी जिबेर कुमगार सेवता आनी जीब भायर घालतना आमच्या हात हरत्यार वा हात जोडता आमी थंय अशें रावता ना जिबेर कुमगार सेवताना आमी अशें रावना आमी हात सोडून भक्तीन आमी कुमगार सेवता तें एक आमकां एक भक्तीपण येता जेजूक सेवचें कित्याक हांव म्हज्या हातांनी आपडूंक तो योग्य न्ही कित्याक त्या हातांनी हांवें हेरांक मारला त्या हातांनी सोरी केल्या त्या हातांनी अळशी आपडला त्या हातांनी अळशी केला त्या हातांनी हांवें जायते पातळ केला हे हात म्हजे ते पूण म्हजे जिबेन हांव सेवचो जिबी कोटीत ना म्हणना जिबेन गाळी दिल्या शिराब दिल्या जाल्यार हांव तो म्हज्या काळजांतच डायरेक्ट रितीन तो घेता कित्याक म्हळ्यार जिबेर दवरले कुडले तो उदक जाता आनी हांव भितर सेवता म्हज्या रक्तांत तो एक जाता म्हज्या रक्तांत तो एक जाल्ले करीत म्हज्या काळजा भितर तो वेता आनी म्हज्या काळजा म्हज्या कुडींत म्हज्या रक्ताच्या खणा खणांनी हो जेजूचें मांस तें सकत दिता म्हणलें सत आमी समजूंक जाय देखून म्हज्या मगाच्या भावनो भयणीनो देखून आमी हर एकल्यानी ताका फावो तो मान दिवं देखून हांव हर एक फावटी म्हणटा तुमचो उजो हात पोंदा दावो हात वयर दवरून तुमी कुमगार सेवताना कुमगार सेवल्या उपरांत वाटेर येताना सेवचो न्ही हांगासर भक्तीन ताका नामान करून ताच्या लागीं उलोवन आमी सेवी जाय सेवून जाल्या उपरांत आतार एक आमची दिश्ट घाली जाय जर तर आतार लालान कुडके आसा जाल्यार ते आमी मूठ मार फाटी वचून जाग्यार बसून ती मूठ सोडून आमच्या जिबेन आमी सेवी जाय आमी कुमगार काण गेलो हात पापुडलो आमी सीदा गेल्या आतां आसले लालान कुडके सगळा पडले ताचेर हांवें पांय दवरले वा हेरांक पांय दवरूंक हांव कारण जाता काळजांत सेवल्लो जेजू आमी वाटेर घालून गुड्डायलो जाल्यार तातूंत कितें फायदो जुदासा बरी आमी जाल्या जुदासा बरी जुदासान 3 नाण्या विकलो कोणाक श्रेश्ठ याजकांक मतबाऱ्यांक आनी थोड्या फरिजेवांच्या मुखेल्यांक विकलो जेजूक पूण आमी कितें करता जेजूक आमी काण घेता आनी गुड्डयता जेजू काण घेता आनी गुड्डयता जाल्यार ताचे वरती केस्त दुसरी ना म्हणल्यार आमी समजूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो ना जाल्यार आमी खावंक सेवंक नजो आमी पयस रावोसी जर तर सेवता जाल्यार भक्तीन आमी सेवंक जाय ताका फावो तो मान दिवंक जाय गौरव दिवंक जाय म्हणल्यार सत देवाचें उतर आयच्या सुवातेंत स्वस्थ रितीन आमकां सांगता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन ह्या मुखांतर आमी हर एकले देवाच्या शब्दाचे आनी देवाच्या उतराचे देवाच्या कुडी रक्ताचे सांदे जाता आनी हे मिसांव आमी सगळ्यांक पावूंक शकता देखून आयच्या पयल्या वचपान इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत देवाचे उतर म्हणटा तूं फकत जुदेवांक मात्र न्ही तूं फकत इस्रायलाक मात्र न्ही संवसाराच्या शिमा पर्यंत संवसाराच्या पंत पर्यंत तुवें देवाचें उतर परगट करचें हातेर जावंक जाय पळया इसाया प्रवादेक तो म्हणटा फकत जुदेवांक मात्र न्ही फकत इस्रायलाक मात्र न्ही संवसाराच्या शिमा पर्यंत संवसाराच्या पंत पर्यंत उत्तरांतल्यान दक्षिण पूर्वतान पश्चिम पर्यंत हर एका सुवातेर देवाचें उतर परगट करचें हातेर तुवें जावंक जाय देखून इसाया प्रवादी म्हणटा सुरस्परान म्हाका बाण कशें विसला बाण पळया बाण कशें विसला म्हाका तुमी जाणांत आदीं बंदुके नातुल्ल्यो आतांचे बरी फिरंग्यो आतांचे बरी व्हडले मिशेल आतांचे बरी व्हडले कांयसर बॉम्ब बरा नातिल्ले तवळ लोक सडावत शिपाई तलवारीन झुजताले तलवारीन पयस आशिल्ल्या दुस्मानाक जिवेशी मारचे खातीर आतां एक इटी आसताली एक इटी म्हणटा गो तुमकां एक लंब बडी ताका चिवप आसतालें तांतूं उडयताले ना जाल्यार आनिल्ले पयस वचोचे जाल्यार बिल्लू बाणां आसतालें बिल्लू बाणां तांतूं बाण सोडताले बाण सोडताले कन्नडान बाण म्हणटा कोंकणीन बाण म्हणटा सोडताले आनी ताका एक धनुश्य आसतालें धनुश्य वा दोनू म्हणटा दोणू म्हणटा तांतूं इसाया प्रवादी म्हणटा हांव एक बाण म्हळ्यार देवाचें उतर तें बाण देवाचें उतर हांव एक दोणू देवाचें उतर तीक्ष्ण मापान ते सोडचे तसलो बाण हांव वो पाजून तो बाण शार्प केला तो बाजून तो बाण शार्प केला तो चूप केला आनी तो जंय वेता
थंय तो रमतलो आनी थोड्यांची काळजां थोड्यांची आडां तो विंगड करतलो. आडांचो सार पर्यंत विंगड करची सकत त्या बाणाक आसतली म्हणल्यार सत इसाया प्रवादियाच्या पयल्या वाचपाक म्हणटा देखून एब्रेवकाराक बरयल्या पत्रांत देवाचें उतर 2 दारींच्या तलवारी बरी पळया. हांगासर इसाया प्रवादी म्हणटा देवाचें उतर एक बाण आनी हांव बाण सोडटलो दोणो आनी एब्रेवकाराक बरयल्लें पत्र म्हणटा देवाचें उतर 2 दारींची तलवार पळया. एका चक्रवर्ती लागीं एका राया लागीं आसची तलवार ती इशिनी बेंडटा तिशिनी बेंडटा दोनूय कुशीनी बेंडटा. तसलें तीक्ष्ण देवाचें उतर तें तुज्या काळजांत तें तुज्या मनांत रिगता तुज्या हाडाचो सार पर्यंत मेकळें करूंक शकचें तसली सकत त्या देवाचें उतराक आसा म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर आमी तीक्ष्ण रितीन परगट करीत जाय जाल्यार जेजूच्या कुडी रक्ताक फावो तो मान दिवंक आसा, फावो तो गौरव दिवंक आसा, फावो आसून तो स्विकार करूंक आसा. ना जाल्यार हांव कदींच फावो नातलोलो मनीस जाता, शिरापाचो मनीस जाता, क्यास्तीचो मनीस जाता आनी सैतानाचो मनीस जाता म्हणल्यार सत चित्रण हेजी सुवार्थ आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणी एक बरो आमी दोळे धांपया. जायते पटी आमी कुमगार सेवला, जायते बरी 12 पोस्तालां बरी समयाच्या जेवणांत आमकां आपोवणें लाभलें आसा, आमी वांटेली जाल्लें आसा. पूण आमी 11 सण त्या भगवंत आपोस्तालां बरी आशिल्ल्या हुंगी वा त्या एका जुदासा बरी जाल्लें आसा. 12 जाणांनी उंडो आनी वायनांतलें जेजूचें मांसाहारी रगत सेवलें. पूण जुदासा थंय मात्र तो सैतान रिगलो कित्याक फोव नासतना ताणें तो उंडो केलो आनी त्या कलसींतलें ताणें पियेलें. हांवें जायते फावटी फोव नासतना उंडो उंडो केला वा ह्या कलसीन तें पियेलां. फोव नासतना जेजूचें मांस आनी रगत हांवें सेवलां तर सुमेलाच्या बोगसाणें मागया ही केस्त म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर येना जावच्याक, म्हजेर आनी म्हज्या जिविताचेर येना जावच्याक. सुम्या म्हाका सुडका लाभय, सोडून लाभय, आशिर्वादीत कर. फोव आसून उंडो हे मास सदांच सेवूंक म्हाका तुजी कृपा लाभय म्हूण मागया. आमेन. सोम्या काळजा आमची मोना संगी मागताव आमी तुजी भुरगीं घेवूंडो सोम्या तुझे संगी आज पेटयता काणीक आमची गोवा उंडो वायनाची कास जिणी आमची करूं पवी जावू स्वाड आमचो सोम्या काणी घेवनी. म्हज्या भाव भयणीनो हेमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें सांबाळ मागा. हेमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेयमी आमचे नखे पयस सरेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. कश्ट सोसून आमच्या खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रोपान आमी आतां एकवटता. हो एकवट दिसान दीस वाडून आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबार उबया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुज्या महिमेची वाकणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावर त्या बळान जेजून संवसाराक न्हीद केली
आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. कोण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. कोण सर्गी तुका जय जय. कोण सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो तूं समर्पणची. त्याच पुरे जवान जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगात. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारो उरतलें. हे म्हज्या उडासा करा. बोवर्तसो गुट परगट उब्या. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका तीन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभे सोडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पिटर पौल आमच्या गोडी बापा ही सगळी सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजी इश्टगतींत अंतरिल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मळपळूंक फावो करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाच्या माय संगती दिसपती भगेवंत सुसे भगेवंत धर्मदूतां भगेवंत उरतात देवानी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकिल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा. सर वायटांतलें अनवरांतलें पिडेंतलें अवघडांतलें दुखांतलें सर रितीच्या वायट वडण्यांतलें
अकालीक मरणांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्तकाय समाधान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशान रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटय. त्या पदव्यानी महिमा तुजी सस्नाची आसस. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय सोमिया, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेसून हाडिल्लें शांती समाधान एकामेकां आमी वांटून घेवया. देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडताय, आमची काकोत कर. देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडताय, आमची काकोत कर. देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडताय, आमकां शांती दी. समेस्त मिती बी गेल्या. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितरचे भाग म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मोजे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा, नावी शेव तुजे बागार म्हाका मोजा कर्या जिवा, मोजा कर्या जिवा. काळीज मोजे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा, नावी शेव तुजे बागार म्हाका मोजा कर्या जिवा, मोजा कर्या जिवा. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, भगवंत झूत देवाच्या जैत्यवंत मरणापासत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांतू घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. भोव शिस्तेनी मिसाचें बलिदान भेटयलें तुमकां समेस्तांक फक्त 3 मिसाचें बलिदान भेटून तुमची त्या साव उबारलेल्या तुमकां समेस्त हांव अभिनंदन पठयतां. देव बरें करूं म्हणटा. अरे हेका मंगळारा हांव चिंतलें, आमी चिंतलें येवच्या मंगळारा हांव न्हू 2 नोवेनां करचीं म्हणून, पूण कोरोना पिडेची नियमां एकदम टायट जाल्यांत कोरोना पिडा विस्तारती आसा. परतून सरकाराचें धोरण कशें म्हूण आमकां कळीत ना. त्या देखून परतून 2 नोवेनां आतां करूंक जेवण दिवंक इतलें कश्टांचें जाता. देखून येवच्या मंगळारा 9 वरांच मीस आसतलें, 9 वरांच नोवेनाचें मीस आसतलें. उपरांतले दीस समजून आमी 2 नोवेनां सुरू करतले हांव. देखून सद्याक आतां येवच्या मंगळारा 9 नोवेनां आसतलें 9 वरार. देखून तुमी व्हडा संख्यान 9 वरांच्या मिसाक ताच्या उपरांत जावच्या नोवेनाक आनी सक्रामेंताच्या आराधनाक येवंक तुमकां आमी उलो दिता. येता आसतना
मास्क हाडून येया तशेंच सॅनिटायझर वापरा आनी अशेंच पयस पयस बसा खंडीत आमकां कांयच अडखळ जावची ना. उपरांत लोकांची सरकाराची नियमां कितें म्हूण समजोवन आमी निर्धार करतले. आतां चड संख्यान एकठांय जाय नजो म्हूण सरकाराचे नियम आसा आनी थोड्या दिसां उपरांत परतून सरकारान आदेश दिता म्हळ्यार देखून त्या दिशेन आमी 2 नोवेनां कर्ण जेवण दिवचें आमी इल्लेशें पाटींग घालां तें मोतीन दवरचें आनी येवच्या मंगळारा 9 वरार तुमी सगळ्यांनी नोवेनाक मिसाक आनी आराधना येवंक हांव तुमकां उलो दितां. हांगासर येवच्या ब्रेस्तारा सांजेर 5 वरार निमाड्या ब्रेस्ताराचें संभ्रमी मीस आनी उपरांत विशवाच्या अल्तारी सक्रामेंताचें आराधना आसा. येवच्या शुक्रारा सांजेर 4 वरार देवस्तुती आसा, निमाण्या शुक्राराची देवस्तुती. तशेंच 3 वरार कुर्साची वाट आसा. तशेंच येवच्या शनवारा सांजेर 7:15 वरार पास्काच्या जागरण्याच्या मिसाची देवस्तुती सुरू जाता. ह्या सर देवस्तुतेंक तुमकां मोगाचें आपोवणें आमी दिता. हांगासर आमचे लागीं स्टॉल आसा, स्टॉलार भेट दिया. थंयसर बेगनी भक्तीक बेंजार केल्ल्यो वस्तू आसात. बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, बेंजार केल्ल्यो सांजुदाच्यो इमाज्यो, रेलिको, तशेंच कोंतां बेंतिन्यो इत्यादी आसात. तुमी घेवच्यो. त्यो सगळ्यो आमच्या आत्मीक झुजा विरो झुजोवंक बळवंत हातेरां जावन आसात. ह्या मुखांत आमच्या आत्मीक झुजा विरो झुजोवंक आनी जैत जोडूंक त्यो आदार दितात. त्यो वस्तू घेवन जैत येवन सावंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. दैवी वखदां ऑफिसांत मेळटात, तीं तुमी घेवचीं. गांठी दुखी, गॅस्ट्रिपिडे आनी भलायकी संबंदी वखदां आनी तेलां ऑफिसांत मेळटात, तीं तुमी घेवचो, ताचो फायदो जोडचो. तुमची मिसां आनी तेसांवां तुमी ऑफिसांत दियात, थंयसर तीं घेतात. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्या सुक्त मार्गदर्शन संगी मागण्या आमी भेटयता. खंडीत तुमकां परिहार लाभता. कावन्सिलिंग तुमी हप्त्या मदें येवयेत, मंगळारचें येवयेत. येता आसतना फोन करून आयल्यार बरें. फोन नंबर ऑफिसांत मेळटा, गुगलान मेळटा, थंय तुमी घेवचो. पुनशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. फुल्ली फुलाची पकडी दिवन आमकां आदार दिल्ल्यांत ह्या पुंतळाची निर्वाण करूंक आमकां साध्य जाता. उदार मन दाखोवन आमकां कुमो करूंक तुमकां आमी उलो दिता. तुमचे खातीर सदांच आमी मागतले. मोगाचें न्हू. ब्रेस्ताराची देवस्तुती, शुक्राराची देवस्तुती, तशेंच हालेलुयाच्या रातीची आनी पास्कां फेस्ताच्या सकाळीच्या मिसाची देवस्तुती आमी लायव्ह करतले. आनी खंडीत तुमी पळयतल्यात आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जातल्यात तुमकां आमी स्वागत मागता. आनी मुखार मंगळाराचें सकाळीं 9 वरार माध्यमांत ऑनलायन मीस आसचें ना. मागार मंगळारा सांजेर 6 वा 7 वरार नोवेनाचें मीस माध्यम मुखांतर दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार आसतलें. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार हर एका मंगळारा सांजेर 6 वा 7 वरार हें आसतलें. सकाळीं 9 वरार आसचें ना. आनी हें दिसपट्टें आनी मुखार अशेंच आसतलें. आयताराचें सकाळीं मीस आसचें ना, ऑनलायन मीस आसचें ना. फकत मंगळारा सांजेर 6 वा 7 वरार दिव्यवाणी लायव्हर पक्षिगिरे नोवेनाचें मीस आसतलें. तें मीस तुमी पळोवंक, ह्या मिसांत वांटेली जावंक, नोवेनांत वांटेली जावंक आनी सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर देवाचें बेसांव जोडून घेवंक तुमकां आपोवणें दिता. ही मांडावळ तुमी मानून घेवची आनी ह्या दिशेन आमकां सहकार दिवचो. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. पात्रून साजुता देवा आमचे पासूत विनाती कर. पात्रून साजुता देवा आमचे पासूत विनाती कर. पात्रून साजुता देवा आमचे पासूत विनाती कर. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भाव भयणीनो, सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगे उजूतात देव सर्गारा सांत जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनाती करता. सांजुतात देवानेर संत भक्त प्रत्येक जण आमची मरी सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचें मागणें भेटयता. तुका निधन रुजूतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा खातीर स्वामी उगडास करता. भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचें मागणें मेळयता.
हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमच्या मागणी आमी लागशिलान मेळयता त्याला बलिदाना वरवीं देवापा निरंतर ओगलाब लाभता आनी समेस्त मनीस देवा मनवतात जेजू आमच्या बाबार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवा सोनी पेल्या सुकरो मोग वाडय आतां आमी बगे उजूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो गोरसो आनी अर्थीक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता हे जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी ओगलाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवाक मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगे उजूता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ जेजू सोडवंदर असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडुणेची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुडाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीच कर्स अडचणीने सांबाळ निराशेच्या परिस्थिती आसलेल्यांचो तूं किरीत शरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसोन ही म्हजी घर जाणून तुज्या आपूण शेताक पातयेनेन आयलां एक घडी बोर आमी बसया मगळ भावनो भयणीनो जायतीं जाणां तुमी तेसावां घालतात तेसावां धाडतात आनी तुमच्या तेसावा खातीर निरंतर मागता आनी खंडीत जायत्यांक बरें जालां आनी आज 300 तेसावां आमी आज परत जायत्या जाणांनी बावर्तान घालीं तेसावां तुमच्या मुखार दवरता 12 जाणांक मतींतली सर्व कंत बेसाराय पयस रोवंक 13 जाणां बरी न्हीद पडोवंक 16 जाणां बिजनेस बरें चलोवंक आनी जैत जावंक 7 जाणांक घरांत शांती समाधान रास करूंक 2 जाणां कामांत भद्रती मेळोवंक 13 जाणांक कोर्ट केस बेगीन सिद्ध्यार्थ जावंक 8 जाणां परगांवांत बरें काम मेळोवंक 2 जाणांची दुश्ट सक्तेतावन ते पयस रावंक आनी पयस सरोवंक सुटका मेळोवंक एकल्या लिव्हराची पिडा गूण जावंक 14 जाणांक दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळोवंक 23 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावंक एकल्यान दिता म्हूण बसलेले ते पयशे वेळार दिवंक एकल्याची गुमटेची दूख तकलेची दूख शिराची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक 2 जाणांच्या हातापांयाच्या गाठीची दूख गूण जावंक एकल्याच्या काळजांतलें बेबीरांत पयस सरोवंक एकल्याच्या उजव्या कुशीक गेल्लें तें बोळ परत मेळोवंक एकल्याक अस्कत गायी आनी तकली गुंची ती गूण जावंक 16 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावंक 13 जाणां ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 2 जाणांची युरीन इन्फेक्शन ते गूण जावंक 7 जाणां BP डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक एकल्या निमोनिया पिडेतावन गूण जावंक 16 जाणां रीण फारीक करून करपा मेळोवंक एकल्याक सिगरेट ओडची संवय ती संपूर्ण रितीन सोडूंक एकल्याचो आतांचो बावळो दूख गूण जावंक एकल्याची एलर्जी आनी आस्थमा पिडा गूण जावंक एकल्याची गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम ते गूण जावंक 2 जाणां मागणी करून करपा मेळोवंक 8 जाणांक विविध तरांची कॅन्सराची पिडा आसा किडनीची 2 जाणांक किडनीची पिडा आसा ती गूण जावंक युटरसाचे ब्रेस्ट कॅन्सर युटरस कॅन्सर तशेंच लिव्हर कॅन्सर तशेंच पोटाचे कॅन्सर तशेंच ब्लड कॅन्सर आनी तशेंच आनकिटीचे कॅन्सर संपूर्ण रितीन गूण जावच्याक मागूंक विनंती केल्या एकल्याचे ड्रग्स हॅबीट ड्रग्स घेवच्या संवय तावन सुटका मेळोवंक 2 जाणां अक्रिस्तांव चलयेची इश्टागत सोडूंक तशेंच अनिता केविनाक घर बांदूंक देवान आशिर्वाद दिवच्या खातीर तशेंच तांचे मदें आसलेलो मनस्ताप पयस सरोवंक देवान मत उजवाडाशें करच्या पासून म्हाका विनंती केल्या तशेंच 43 जाणां 40 आनी 30 जाणांक विविध घर सांगाती मागोवंक विनंती केल्या तांचे सर्विर्त्या पासून मागे आमा समेस्तां पासून मागे आमी दिमी घालया आत उबारया हांव मागतां म्हज्या सांगाता तुमी मागा मोगाळा जेजू तुजे मुखार उबारलेली सगळी मागणी आमी तुका भेटोवन दिता आमकां कितें जाय तें सर तूं जाणाय तुजे उदार का कुळतीन तुजे उदार का कुळतीन तुजे उदार मनान आमचेर आशिर्वाद घाल मागलेलें सगळें आमकां फोबो कर सांजुता देव मारी फात तुजे मुखार केल्ल्यो विनंत्यो
केल्ल्यो विनंत्यो तूं मानून घे तूं मानून घे आमकां बेसांव दी आमकां बेसांव आशिर्वाद दी आशिर्वाद मागलेले सगळे फावो कर सोम्या मागले सर्व तुका जावं महिमा तुका जावं तुका जावं आराधन तुका जावं तुका जावं होगळाप हालेलुया 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 मोगळ सोम्या सांज उता देव मारी फादू बालिल्यो सगळ्यो गरजो तुज्या पांयां तळा आमी समर्पीत हांव तुमकां सगळ्यो तूं मानून घे आमकां मागलेले सगळे फावो कर विविध गरजां खातीर जायते तेच हांव तुज्या मुखार समर्पिल्ले आसा सोम्या तुजे उदंड काकुळतीन आमचेर आशिर्वाद घालून आमकां अभिषिक्त कर बेसांव आनी भर मागलेले सगळे फावो कर सोम्या हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणे सांगाता मुंदरशी हांव म्हज्या मोतीर काळो काडून म्हजो बोवार्थ दंडोळो बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या बसतले पदवेन पयस धांवडाय हे त्या संता म्हज्या काळजाची गुंडाय तांदू तूं कोलो मारता आशा सडलेल्या बरू सुदूंचे किरीत देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणेचे कंटे गुंटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता तुजे मोवाळ मै पसिना देखील तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासन वर वडापातीने जेगडे मागलो तूं उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वता नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन बघे उजूता देवा उले कस्त अडचणी निराशेंत असलेल्या जेजू मुखार बळादी शरती जावन आसच्या बघे उजूता देवा आम्हा पासून तुझे लागीं विनंती कर. आमच्या बाप साहेब इस्पू साहेबांनी फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजो दिवन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून तुझे लागीं विनंती कर. संवसार उजवाड जावन आसच्या जेजूची सुवार्ता सुमेस मनशां पावोंक जेजून आपल्या शेतान वावरांत धडच्या खातीर आम्हा पासून तुझे लागीं विनंती कर. जेजू बऱ्या गोळ्यान समेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजिताक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर आम्हा पासून तुझे लागीं विनंती कर. बगेन कुटुंबांची येयल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून तुझे लागीं विनंती कर. सरिल्ल्या समेस बवरत्यान बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासणीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून तुझे लागीं विनंती कर. आमी समेस्तानी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या तळण्याचेर संवसाराच्या बुलोवण्याचेर आनी कुडीच्या क्रमणण्याचेर जैत वरच्याक आम्हा पासून तुझे लागीं विनंती कर. प्रार्थुया महिमे उदो धर्मदूता आनी रक्त साक्षच्या बागे उजुता देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्या म्हटलाय तुजो मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाचे आनी स्वार्थाचे वाटो सोडून मागीर मोगाचे रस्ते दवरूंक आमकां बोवाळांनी घटाय दी कसल्या अडकळी मदें निराशेन आनी बेजारांत तुजी कुमूक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणयेच्या पयना शबित्यान सुमकोन सर्गी देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या निरंतर आराधन करूंक आमी भोवशें करी क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं एकडी परतोळे तांब्या सुमे जेजून आमचे थंय केल्ल्या बरेपणा सुगडास कड्या ताका आमी अर्गां दिवया 12 जाणांक विशेश करून म्हाका लोपकार फोव जाल्ल्या पासून एकल्या सोबाळतेर बऱ्यान जाल्ल्या पासून 13 जाणां बरी सैरीक फोव जाल्ल्या पासून 6 जाणां बरें काम फोव जाल्ल्या पासून एकल्या इंटरव्यू बऱ्यान जाल्ल्या पासून 2 जाणांची ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या पासून एकल्याक परगांवांत बरी विजा फोव जाल्ल्या पासून एकल्याचो पासपोर्ट फोव जाल्ल्या पासून एकल्याक इस्रायलांत गांवाक येवंक फ्लायटाची तिकेट जाल्ल्या पासून एकल्याक कुवेटांत आशिल्ले सगळे समस्या परिहार जावन बेगीस गांवाक येवंक फोव केल्ल्या पासून अर्गां दितात तशेंच तीस आनी 2 जाणां मेळ्ळेल्या विविध रितीच्या उपकारां पासून अर्गां दितात तांचे सांगात आमची अर्गां गुंथया सर्ग्या आमच्या सुमया जेजूक अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका ओगळप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू ओगळप जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगळप जेजू तुजे जेजू आराधन जेजू तुवें केल्ल्या सर बरेपणा काळजांत हांव तुका आमी अर्गां दिता तूं वर्तो देव काकूळ दिसो महिमे बरीत देव आमची दया करताय आमकां बेसांवांनी भरताय मागलेले सगळे फावो करताय तुका जावं अर्गां तुका जावं अर्गां तुका जावं अर्गां तुका जावं ओगळप हालेलुया 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 सर्गींचे बापा जेजू क्रिस्त थंय नव्यान आमकां जिणीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा बघे ते वरी पात आमी तुका अर्गां दिता. सर्गींचे बापा तुज्या पवित्र सभेंत बऱ्या गोडल्याच्या जतनेन आमकां सांबाळिल्ल्याक बापा बघे ते वरी पात आमी तुका अर्गां दिता. बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा बघे वतात देवाच्या मजतीन तुवें दोळस केले आनी मुखार करूंक शेवल्ल्या उपकारा पासून बापा बघे ते वरी पात आमी तुका बापा तुवें तुजे ते पातयेंतल्यांक सुखन आसतना कुमक केल्या आनी कश्ट आनी राशेन सांबाळून धरलेल्याक बापा बघे ते वरी पात आमी तुका बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां बातकातां सुटका दिल्या तुवें वेळी मती उसवाड दिल्याक आनी गती दुखीनी आमकां बसवण दिल्याक बापा बघे ते वरी पात आमी तुका बापा तुज्या एकल्याच जिणीत पुता जेजूचें नांव तुवें देवसरांत थरलेल्याक बिजू काळजाच्या
पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्या की बापा बघितलं ते बरी फात आम्ही तुकार या पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिंगाची मागणी ऐकून त्यांची बेजार पयस केल्ल्या खातीर बापा बघितलं ते बरी फात आम्ही तुकार या बघेव सगळ्या सांजुदा मुखांतर जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा बघितलं ते बरी फात आम्ही तुकार सांजुदाच्या मसोतीन या पुंतळा सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बघितलं ते बरी फात आम्ही तुकार सांजुदा मुखांत आमी मागले सर तुझ्या खुशा प्रमाणे वेळा काळा देखीत तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बघितलं ते बरी फात आम्ही तुकार आमी सर्व सांगाता मेळून सुमयेन शिकलेल्या मागणे म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केलेल्या उक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मोगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस भोंवणा बसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनुवारांतली निवार ऐक आमची प्रार्थना सुमया सर्वेस्पर पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्टळू करी ऐक आमची प्रार्थना सुमया सर्वेस्पर पिड्यांचे सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नरसाण सेवकांक पाव ऐक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा सकळ पिड्यास्तां ताळणी आनी पथकांतली निवार ऐक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा तुझ्या मरेने वरच्या पिडेस्तां जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गठाय दी ऐक आमची प्रार्थना श्रींच्या बाबायचे दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सर सवा तुज्यारी कर्ण सांदुजाच्या भक्तिकाच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करे ऐक आमची प्रार्थना श्रींचे बाबाचे आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर सवा तुज्यारी कर म्हूण आमी मागता ऐक आमची प्रार्थना मोगळ बाबा गांवांत तशें बरें गांवांत फोव ते काम नासतना गोश्टूच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव करन तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता ऐक आमची प्रार्थना दयाळ बाबा फोव ती जिणी संगात तुवें संगातीन मेळनासतना कश्टूच्या सर्व आमच्या भुरग्यां भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगातीन मेळोवन बरें कुटुंबां जिवीची येवचें देणें फोव कर म्हूण आमी मागता ऐक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा भुरग्याचे देणें अशें जाल्यार सर काजरी जोड्याचे बिरमात पाव तांच्या काजरीचे बेताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणें तांकां फोव करना तांचो कुटुंबां संतोष चडय म्हूण आमी मागता ऐक आमची प्रार्थना मुरये पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं मजत मागतात आमची मागणी आयक नमार आनी एका कुर्तीचे माई नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरोशा तुका आमी लो मारता आमी वदयशेवेचीं बळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आज करूस्का आसून आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शक्य येते तुजे एका कुदळे आमचेर परते आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे कशें सुदी पळ जेजूक आमकां दाखय हे देळी मुगाडी दुलभ ओंकार मरये पिडेस भाव भयणी उडास कड्या त्रिंदादीक मान करून सिंदाजीचे बेसांव तांचेर आमी मागया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा ओपाक कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुडोवन दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचें दितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा शिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळाधिपत्वेन गुण करताय प्रार्थुया बोदयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टोवच्या तुज्या साकराणी साकरणेचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवच्यो बरीत कर अशें पातकन नितळ जावन पिडे शिड्यांतले गुण जावन बेगीन तांणी भलायकी जोडूंक फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयाचे नांवी आमचो आदार सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया बोदयाळ सुमया बाबाच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेन लातीर दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कोसतोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण मुडवे सदांच समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजोणी मनावयत पयस करून एकामेका काळजातून बगसून जिवन तूं ताका आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण मरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमिस्तान तांच्या संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेस्तान तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेता आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना आशीर्वाद जोडच्याक आमची तकली आमी बघूया सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशीर्वाद घालो आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिव देवा बापाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यांत रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यांत रावन आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे थंय आसचे सर वायट बसमून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद
ह्या रेलिके मारिफात तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गुपित मुजा देवा तुका नमस्कार. हुंड्या रूपार तुनीस आसाय अवतारार. काळीज मुजे सगळे तुका खाल जाता. कित्याक नियाळ तुका सगळें चलवता. देखून आपूण साकोन पारकूंक खुसमोजोन. सूत्रा तुझ्या भावातीर मोजो. देव बोल सांगता तेसर भक्तीन सत्मानता. ही सताचे उता म्हूण वागता. देव सांगता तेस भक्तीन सन्मानता. हे सताचे उता सतस म्हूण मागता. विधीचेर उंड्या रोपी हजर आशिल्ल्या म्हज्या जेजू तुका हांव आराधन करता. हे सगळ्या भक्तीक हांचेर तुका आमी मान करता, तुका आमी आराधन करता. सर्व भक्तीक आज संगता मेळून ह्या माध्यम मुखांतर पळयता ती सर्व भक्तीक तुजेर विस्वास दवरलेली, तुजेर पातयेणी दवरलेली, तुजेर भावार्थ दवरलेली, तुजेर आपली संपूर्ण जिणी समर्पिल्ली सगळीं भक्तीक तुका आराधन करतात, तुजी स्तुती करतात, तुका दिन वाचतात. तांच्या संगत आमी मेळोन तुका आमी अर्गां दिता, तुजी स्तुती करता. सुमया अर्गां तुका सुमयान जेजू, ओगलाप तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, ओगलाप जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. ओगळ बाबणीन बुजशी आमी आमचो सुमी आमच्या मदें आसा. बरिल्ल्या कळसांनी ताणें केल्ल्या महात्कार्यांचो आमी उपकार बावडया. ताणें केल्ल्या बरेपणाचो उगडास काडया. ताका आमी अर्गां दिवया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपान लिबो नासच्या. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या म्हणल्या गित्यांद्वारी बरिल्ल्या कळसांनी एगडी भर ताका आमी अर्गां दिवया. एगडी भर ताका आमी ताची स्तुती करया. ह्या सुमया भायर दुसरी सकत दुसरी ना. ह्या सुमया भायर दुसरो देव आमकां ना. ह्या सुमया भायर दुसरें कितेंच आमकां ना. तसो वाट दाखयतलो, तसो समाधान दितलो, तसो संतोष दितलो, तसो सुटका दितलो. आमचो देव आमकां सर्वस्व दिता. थोडे पटी आज दिता, थोडे पटी 4 दिसां उपरांत दिता. ते कितेंय करता तो आमच्या बऱ्याक करता. देखून हें गीत आमी गावया.
नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाच्या नमो नमो सडवंदर सग्रामेतांत आमकां राखच सांगात म्हणया नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाच्या नमो नमो सुंदरा सग्रामेतांत आमकां राखच सर्गी सुदेव तूं आमकां मेळोंक रावला देवपण लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या वायनार येवन तूं आमचें काण जाता मोगान आमच्या बरो तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाच्या नमो नमो सुंदरा सग्रामेतांत आमकां राखच जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुझे तोंड बुजवून आशेवन आंगार रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये कृपेत जेणी भंडार घेवन ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाच्या नमो नमो सोडवंदारा सग्रामेतांत आमकां राखच Alleluia, 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 alleluia. Atau ban, alleluia, 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 alleluia. Ergan Jesu, gelap Jesu, Jesu aradan Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. गळबोन वयनी नोंदळे दांपी आमी आमच्या हृदयाचे दवरया बघेवन हप्त्यांत आसा 40 दिसांची दंडोवणी आमी केल्या 40 दिसांचे मागणे उपास दान धर्म आमी केला 40 दिसांची भक्ती आमी आदारल्या भगवंत हप्त्या पाय तेंकला पल्यानी परवा पास्काचो त्रिधूम आमी सुरू करता हे संदर्भार आमच्या बातकांचे बक्षणे मागया जर तर निमाण्या शुक्राराची निमाण्या ब्रेस्ताराची निमाण्या आनी हालेलुयाच्या शनिवाराची देवस्तुती आचरण करच्या फुडें आमच्या पातकाची दूख धरया सिंधीच्या बुधवारा आमच्या माथ्यार गोबर घालून आयक मनशातून जावन आसाय धुळधुळीक तूं पाटी वेतलोय म्हणल्यार त्या उतराद्वारी आमच्या पश्चात्तापाची जिणी आमी सुरू केल्ली आमच्या पातकाच्या दूख धरचेची जिणी आमी सुरू केल्ली पातक सांडून बरें जिवीत जिवन सोम्या सवय एकवटताल्या म्हणल्यार बरवशान आमी मेटांकडू सुरू केल्ली आतां दीस ते काबार जावन आयले हो तो वेळ आमच्या पातकी जिविता पाठ करचो बरें जिवीत जियोवचो हो तो वेळ आमच्या पातकी जिविताक त्याग करून नवें जिवीत सोम्या संगी जियोवचो बक्षणे मागचो वेळ तो सोमी लागचे बक्षणे मागया आमी पेट्याचे शिमटे बरी जावचे न्ही परत आमी आपल्या फाटल्या जिविता पाठी वेचे न्ही हें नवें जिवीत सुरू करूंक ताची कृपा आमी मागया इकडे बरोबर दोळे दांपया आमी केल्ल्या पत्का सुगडास करया बक्षणे मागया आमी
देवाच्या उपादेशा विरोध केल्ल्या पथकांची दूख धरया. पवित्र सभेच्या उपादेशा विरोध केल्ल्या पथकाची दूख धरया. आमच्या स्वार्था वरवीं, आमच्या खोटेपणा वरवीं, आमच्या मसरा वरवीं, आमच्या अहंकारा वरवीं, गर्व वरवीं, आमच्या मट्टाच्या जिविता वरवीं जर तर पातळ केल्लें आसा सुमी लक्ष्य बोगसणे मागया. बोगूस म्हाका सुमिया, बोगोस म्हाका सुमिया, बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका सोमिया. हांव येपातकी, हांव येपातकी, हांव येपातकी, हांव येपातकी, मुझे दया दाखय. बोगोस म्हाका सुमिया, मुझे दया दाखय. बोगोस म्हाका सुमिया. तुझे तावरा पयस गेल्लो, तुझे तावरा पयस गेल्लो, तुझ्या घरा पाटी आयला. वेंगेन गे म्हाका सुमिया. तुझ्या घरा पाटी आयला, स्वीकार कर म्हाका सुमिया. बोगूस म्हाका सुमिया, बोगोस म्हाका सुमिया. बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका सोमिया. हांव येपातकी, हांव येपातकी, हांव येपातकी, हांव येपातकी, मुझे दया दाखय. बोगोस म्हाका सुमिया. मुगळ भाव भयणीनो, आमचे समर्पण करया ह्या वक्ता. प्राजतगळाच्या निमाण्या मंगळाराच्या दिसा ह्या पुंतळार ह्या बांकार आमी बसून आसाव. मध्यम मुखांतर सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसाव. सुमयाचें, सुमयाक आमचें जिवीत समर्पिया. माताच्या केसा तोंड पांयाच्या नक्षे पर्यंत सगळी आमची कूड सुमया समर्पिया. कुडींत जायत्यो दुखी आसात, जायतीं चिंतनां आसात, जायतीं टेन्शन आसा, डिप्रेशन आसा, उडवळे आसात, कश्ट आसा, आकंत आसा, कंत आसा, बेजाराय आसा, सगळी सुमयाच्या पांयां समर्पिया. तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक समर्पिया. पती, पतीन, भुरगीं, बाळां, परगांवांत आसात आमची भावा भयणी, उतर प्रायेची, आमची आवय बापय, आमचे भाव भयणी, पिडेस्त कश्टे उरतले सगळीं आसात, सगळ्यांक सुमयाच्या पांयां समर्पिया. कोरोना पिडा आधुनीक काळार भोव बळान विस्तारते आसा. आमच्या कर्नाटकांत, शेजारच्या महाराष्ट्रांत, सगळ्या भारतांत 50-60-70,000 केसी दिसाक येतात. सगळ्या संदर्भार ह्या मरेकार पिड्यांतले आमकां राखून वचचें मागया आमी. लोकांनी जागृत करीशें मागया. सरकारा बसोत मागया, पवित्र सभे बसोत मागया, जे कोणा मागता बसयला तांचे बसोत आमी मागया. भगवंत आपच्या ते देवसुती बऱ्यान जावन ज्या बसोत आमी मागया. सगळें जिवेत सुमयाच्या पांयां समर्पिया. लागींच म्हज्या राव सुमया, लागींच म्हज्या राव, म्हज्या कश्टांत, म्हज्या आकांतांत, म्हज्या कंतेंत, म्हज्या बेजारांत तूं राव. म्हज्या अंतकारांत उजवाड जावन राव. म्हज्या मरणाच्या वेळार म्हज्या संगता तूं राखून दार जावन राव. म्हज्या दुखांच्या वेळार आवय जावन राव. म्हज्या सलवणाच्या वेळार म्हजो बापूय जावन राव. राव सुमया, म्हज्या संगता राव म्हूण मागा. एम्बोसाच्या वाटेर सिसांनी म्हणलें जेजू तूं आमच्या संगता राव. आमची काळीज, आमची मौत कंती बेजारान भरल्या. दादोस काय आसा तूं आमच्या संगता रावतना आमच्या संगता राव सुमया म्हूण मागा सुमया लागीं. सुमयाचें जिवीत, सुमया विणें आमचें जिवीत एक अंधकर जावन आसा.
देखून सोम्या आमच्या संगत राव म्हणून मागया ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು भक्तीन डोळे दांपून ह्या वक्ता हें गीत गायताना तुमचे समर्पण करा तुमच्या गरजां खातीर मागा ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया हालेलुया सगळी हालेलुया 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 ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 निरंतर हालेलुया 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 उलो मारा सोमी तुमच्यामध्ये असा या बघता बाबा उलो मारता तो घेता हालेलुया 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 अर्गान छेसो मगळाप छेसो तुझी जे द्वारादान छेसो हालेलुया 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 मगळ सोमी सगळे भक्तिकाचे जो भरपूर आशीर्वाद कर तुझी गुणकाची देवी सगळ्यांच्या शिराने वाढे तुझे पवित्र कशणाव तुझी दळकर तुझ्या नावात का बरे कर तुझ्या नावात का गुण कर तुझ्या नावात का आशीर्वादी सोम्या अपड गुण कर टच देम हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 सर वाईट सकतेताव खोट्या सकतेताव देवस्थानाच्या नाट्या तळण्याताव माठ मंत्राताव भीतीसपणाचा निवार सोम्या तुझ्या नावात का बरी कर तुझ्या नावात का आशीर्वाद कर मागलेले सगळे फव कर सोम्या हालेलुया 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 अर्गान तुका सोम्या जेजू अगळाप तुका सोम्या जेजू सुदे तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 मगर बाबा नो आमच्या तकलेचेर दवरया जायते जाणां तकलेची बडापड आसात विशेष दूख आसा तुडे जायत्या घरांक पिडेंत खंय तरी कुडींत आकांत बेजारे आसा पवित्रात्म्याची मसत मागया पवित्रात्म्या देवोनी आमकां अभिषेक कर आमच्या मुखल्यार रावन आमकां वाड दाखय पवित्रात्म्या आमच्या फाटल्यार रावन आमचें संरक्षण कर आमच्या बगल्यार रावन आमकां सांगात दी आमच्या वयर रावन आशिर्वाद दी म्हूण मागया पवित्रात्म्याची मसत मागतना ही पवित्रात्म्याची गीत आमी गायता आनी ही गीत गायतना तुमचेर पवित्र उदकाचो शिवर पडटलो आनी तुमकां पवित्रात्म्याची मसत करपा सकत भलायकी जोडून घेवंक आदार दितलो ह्या वेळार पवित्रात्म्याची गीत आमी गावया पवित्रात्म्याची मसत मागया पवित्रात्मा आमचे देवाने येवन दी आमकां अभिषेक करून दी ताच्या फळांनी आनी देण्यांनी आमकां बरोवन दी म्हण आमी मागया पवित्रात्म्या आमकां तूं पवित्र देण्यानी तुज्या आमकां सादेणी तुजी आमकां तूं फावो कर आमची जिणी मोगा कुर्पेची ये पवित्रात्म्या
आमकां तूं पवित्र कर देण्यानी तुझ्या दयेन आमकां व्हर साथीणी तुझी साथीणी तू आमकां फावो कर आमकां तूं फावो कर आमची जिणी कर आमची जिणी मोगा कुरपेची ये पाराक्लिता दैवीक मजदारा तुझी तेंपलां जावन आमकां रुपीत कर ये पाराक्लिता दैवीक बुजवणदारा तुझी बुजवण आमकां सांबाळवण हालेलुया 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 निरंतर तुम्हाला हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवानी पेंतेकोस्त दिसा मोरयेचेर अपोस्तलांचे देवान आयिल्ल्या पवित्र आत्म्या हे सगळ्या भक्तिकांचे देवानी तांकां अभिषेक कर तुझ्या देण्यानी तांकां भर तुझ्या फळांनी तांकां नेटय तांचे जिवीत संतोष भरीत कर ही सगळी भक्तिकां तुझ्या पवित्र आजारपणाची तेंपलां जायशें कर म्हणून मागता पवित्र आत्म्या तांच्या मुखल्यार रावून तूं तांकां वाट दाखय तांच्या फाटल्यार रावून तांचें संरक्षण कर तांच्या बोगल्यार रावून तूं तांकां संगात दी तांच्या वयर रावून निरंतर आशीर्वाद लाभय पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमिया जेजू आतुबारिया अर्गां तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 जोरान ताळयो पेटोवन सुमिया दिन वासुया जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आशीर्वाद घेवंक गावया गीत ये देवडा सक्रामेंता Idia voda sacramenta sastang naman koruya पूर्वील्या त्या रूपां बदला नव्यो रिती आदार्या सलवोन वेचा अस्कत विश्व्यान भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सासना सासना एका ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमीना आमेन प्रार्थुया ये देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरामान करून देन आमकां फावो कर अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुजे तावन सदांच तुजो मोग अनुभव करूंक आनी ह्या मुखांत तुका तुज्या पवित्रतायेक अडकळ आनी न जावची तुज्या पवित्र आत्म्याक विकृत करचे तसली कसलीच करून आमी करिना जावच्याक सदां आयते आसलेले मोगाचे सेवक जावंक निर्मी अशें आमच्या जिवितांत केस्ते न्ही बगर आशिर्वाद जोडचे तसले पवित्र आत्म्यान भरचे तसले तुजे अपोस्तल शिस जावंक आमकां फावो कर जोची येताय आनी राजवर्सल येताय ससनाच्या ससनाक आमेन
दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सो करो दिन वासोलो सोम्याक सर्वय काळी वाकणतो महिमा संसाकाळी रसना तो सर्गानी या संसारी राया मा सर्वासो सदाकाळी सोम्या देन वासुया तो बरो सोम्या देन वासुया तो बरो सोम्या देन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सो करो मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरे आशीर्वाद देवा आमकां भगीन गुरुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देव बरें करूं.